वास्कोच्या शिवानी राजावत मरण प्रकरणात गो अनुराग सिंग राजावत हाच्या आड हुंडो बळी कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलो। मोरगांव जिल्लोधिकाऱ्याच्या अहवाला उपरांत पुलिशेन ही कारवाई केली। वास्को पुलिसांचे चौकशीत 20 लाख रुपयांचो हुंडो दिवंक नाशिल्ल्यान छळ केल्ल्याचे चौकशीत स्पष्ट जाले। 18 नोव्हेंबराक निवाडे हांगा क्लाउड वेपर ब्लास्टान दोग जाणांची डेथ जाल्ली आनी त्या डेथान एक आवय आनी एक प्रेग्नंट बायल यांची डेथ जाल्ली। आनी जेन्ना तेंची डेथ जाली खंय तरी तेंच्या फॅमिली मेंबर्सान खंय तरी तेंकां एक दुबाव आयलो की तेच्या घोवाचो हितून फाऊल प्ले आसा आनी तेंकां मारलेले आसा म्हणून। जेन्ना हितून खंय तरी तेच्या भावान डेप्युटी कलेक्टर वचून कंप्लेंट केली की आपल्या भयणीक आनी आवयक हितून तेच्या घोवान मारलेले आसा म्हणून। आनी तेणी रिवील केले की तेचो जो घोव आसलेलो तो खंय तरी दावरी मागतालो, 20 लाख दावरी मागलेली, खंय तरी 12 लाख दावरी दिली म्हणून खंय तरी घरान किरकिर जाताले। जेन्ना ही कंप्लेंट डेप्युटी कलेक्टराक गेली, डेप्युटी कलेक्टरान इन्व्हेस्टिगेशन करून काल ही डेप्युटी कलेक्टरान वास्को रिपोर्ट सबमीट केलो आनी तेन्ना वास्को पुलीस स्टेशनान तेच्या घोवाच्या अगेन्स्ट तो क्रायम रजिस्टर केल्लो आसा। वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम शिरोडकर।